Hello, this is Father James Kubicki with the last of the O antiphons that precede Christmas. Today's is the source of what is probably the most popular Advent song and goes like this. O Emmanuel, our King and Lawgiver, the desire of all nations and their Savior, come and save us, O Lord our God. Everyone desires happiness, health, and life, and Jesus is the answer to this desire because He is the fullness of life. He is Emmanuel, which means God with us, and He came to give us eternal life. We're also celebrating a Polish saint today, St. John Canty, who taught philosophy most of his life. He had great compassion for the poor, and this led to a tradition at the college where he taught. Every day when food was prepared for students and faculty, a special meal was prepared for a poor person. As dinner was served, one of the administrators called out, "A poor man is coming." The president of the college then responded, "Jesus Christ is coming." The meal was then served to a poor person in the vicinity. This tradition is a reminder that Jesus identified Himself with the poor and told us that whatever we do for them, we do for Him. So, as you get ready to celebrate the birthday of Emmanuel, your Savior, keep in mind those who are in special need of help. They may even be people in your own family who are alone or troubled. Maybe the best gift you could give them is your time and attention, because in that way you're telling them that in the midst of all the busyness of this season, they are important and they matter. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
गायन घेऊया G2. बालका जेसू यो तू यो बाबा पयली सोडूंक यो पातोक आमचे काडूंक यो संसार सगलो बदलूंक यो देव तूं पावसांत मोर बांदलो उठ तूं फुलून सोमितलो मनशाक सोडून पाकांतलो मनशाक निवड मोर घातलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं जेसू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून जारा एजमी वालीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. ताचे बरोबर आमी देवाक दिन वाचुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी सातान लुकस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया हिल्डा डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया. भोव करून आतां ह्या दिसांनी ओमिक्रॉन ह्या व्हायरसाची भिरांत मुखार चल्लेली आसा आनीक जायतीं जाणां इन्फेक्ट जावपाक लागलेलीं आसात. कितें भाशेन मागुया ह्या वायटांतली आमकां निवार. जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांत आसात घरांत आसात तांचे पासत मागुया. दोतोर नर्सी पासत मागुया. आनीक कितें भाशेन आमच्या गोंयचे पासत मागुया. आमचे गोंयचें वातावरण भोव करून हें राजकीय वातावरण कसल्याच वायट दोशेर पावना जावपाक आमच्या गोंयचे पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव बातिस्ताचें नांव जुआंव अशें एलिझाबेथीन जेन्ना तिका विचारलें झकारियास खुणा करून उलयतालो आनी झकारियासाक उलोवंक जायनासलें तेन्ना एलिझाबेथीक विचारलें तेन्ना तिणें आपल्या पती सांगाता जुआंव हें नांव दवरचें अशें म्हणून तिणें विनोती केली. कित्याक देव जावन आसलो कुरपीवंत, देव जावन आसलो दोयाड आनी मोवाड. हेंच दाखोड करूंक तांणी जुआंव हें नांव दवरलें. देव आमचे सवें दर दिसा काकृतीवंत जाता. आपल्या पुताक आमचे सवें धाडून आमकां सगल्यांक सोडूंक तोच देव वावुरता. तरी कृपा आनी काकृत आमचे सवें मेळूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागेन सदांचांक वार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा मनशा सोयबान तुज्या अनोद पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावला. अनोद आनी सुख सर्व शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारेचे उदरी तो सोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकृत मेळो म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससनांक Amen. मालकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोमयाक तुमी सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कोराराच्या दुताक तुमी घेवंक आशेताय पळय तो येतलो, अशें दोलबाराचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटा, कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेटीचें आगटें आनी दोबयाचें खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसणार बसतलो. लेबीच्या पुतांक धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपा आनी भांगारा वरवीं निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तुपायेन सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलेमाची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. परतून म्हणया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकूच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनीक ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो वळख दिता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. Alleluia. 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 पर्जांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुनयादीचो फातर. तुवेंनूच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Alleluia. 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका आपूण भिदिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकरियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरबो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्या दोंगरी मुळकांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप मालकियेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी सर्वेस्पोर देव आपल्या पुताक पाठयतलो आनी आपूण ह्या पुताक पाठोवचे न्हू आदी किरीत भाशेन एक निरोपी पाठयतलो म्हूण प्रवाद्या वरवीं मालकेस प्रवाद्या वरवीं पोरजेक इस्रायल पोरजेक कळयता आनी सांगता, सोम्याचो दीस पावचे आदीं हांव एलिशा प्रवाद्याक पाठयतलो. आनी कशे भाशेन एलिशा प्रवादी पोरजेक ह्या सोम्याक घेवंक तयार जातलो आनी कशें दरबारांचो सर्वेस्पोर सांगता त्या प्रमाणे ताची वाट तो तयार करतलो हाचे विशीं कळीत करता. हाचें शुभ वर्तमानूय तेंच आमकां सांगता. जुआंव बातिस्त जो जेजू येवचे न्हू आदीं ताची वाट तयार करूंक अरण्यांत आरडटलो ताडो जावन आसलो, जो जेजूच्या वाण्याच्यो वाद्यो सोडूंक आपल्याक फावो न्हय, आपूण न्हय तो येवचो आसा, पूण येवचो आसा तो होच मेसिया अशें जेजूक बोटान दाखयता. हाची जल्माची परबास आमी आयकता. जल्माक आयलो तेन्ना बाबा भयणीनो, सदांच आमचे मदें आमी कितें नांव दवरचें हें आमी बुकांचेर जावं त्या दिसा धर्मीक दीस, कोण भाग्यवंताचो दीस पडटा, कोण सांतांचो दीस पडटा, ही आमी विचून काडटा. आनी जायते फावटी आमचे मदें भासाभास जाता, खंयचें नांव दवरचें, ह्या नांवाचो अर्थ कितें जातलो. आतांच्या काळार बाबा भयणीनो आमी कितेंय नांव दवरता. आदल्या काळार आमची बाबा भयणां सांतां भक्तांची नांवां दवरतालीं आनी ताका अर्थ आसलो. आतां आमी नांवां खंयचीं कॉम्बिनेशन करता, कितेंय दवरता आमकां जाय ते भाशेन आनी आमी ताचो अर्थ सोदूंक ना भुरग्यांकूय सांगूंक आमी सोदिना. अशें आमचें धोरण जाता आसतना जुआंव बातिस्ताच्या काळार जेन्ना तो जल्मलो तेन्ना ताचे आवय लागीं विचारलें कसलें नांव दवरचें, आनी तिणें म्हणलें जुआंव, कित्याक देव कृपेवन, गॉड इज ग्रेशियस, हो देव जावन आसा सगलो दयाळ. म्हणटकूच हे कुरपा तांकां मेळ्ळ्या, कित्याक जाणटे पिरायेर आवय बापूय कशी देवाचें देणें तांकां फावो जालें देखून तांणी हें नांव दवरूंक येवजिलें. पूण तांच्या गोत्रांत हें नांव नासलें आनी सदांच बापायचें नांव पुताक दवरताले. कंटिन्युइटी म्हणटा पळय ते भाशेन. आमचे केरला वचत जाल्यार तें घराचें नांव ते दवरतात, आड नांव कशें. आमी आमचे आवय बापायचें आड नांव आमकांय येता, कित्याक आमी पुर्तुगेज हितून आमची आड नांवां आसलीं तीं आमी बाबा भयणो चालीक लायता. पूण तुमी केरला वचत जाल्यार ती आपल्या गोत्रांत घराचें नांव आसता तें आपलें आड नांव कशें लायतात. ही परंपरा आसली. म्हणटकूच बापायचें नांव पुताक दिवंक जाय आसलें. आनी जाकरियासाक ती कुरवो करून विचारतात, तुजी बायल ताका सांगता, आमकां सांगता ते भाशेन जुआंव. बाबा भयणीनो, जाकरियास फोली मागता आनी ताचेर जुआंव म्हूण बरयता, कित्याक देवान सांगलेलें ते प्रमाणे तो देवदूतान आपल्याक कितें कळयलेलें तें बाबा भयणीनो तो दुबावलो आनी आपलें सगलें वायट आपल्यान केलेली चूक बाबा भयणीनो सुदारूंक त्या वेळार तो येवजिता. आनी खरेंच जुआंव हें नांव तो
बरोवन दिता तेन्ना ताची जीब सुट्टा, ताचें तोंड उगडटा आनी देवाची तूस दोगायता. आमी देवाची येवजण जेन्ना मानून घेता तेन्ना भाव भयणो, देव आमचे उदेशी व्हड व्हड वेंचणुकां करता. देवाक आमी सगळीं मानवलेलीं भुरगीं आसात ह्या संवसारांत, पूण आमी आमच्या वाद्या प्रमाणे, आमच्या स्वार्था प्रमाणे ह्या संवसारांत आमी जियेता. आमकां जाय ते भाशेन आमी करता. देव नासलेल्या परी आमी जियेता. जायते फावटी घडी आमीच आमच्या जिविताचे अधिकारी अशें आमकां दिसता. वय, आमकां देवान अधिकार दिला आमचे जीव बरे तरेन सांबाळूंक, बरे तरेन आमचे जिविताचे आमी दिसपोटी परामोस करूंक. पूण तरी पूण देव आमच्या जिविताचो दातार म्हूण आमी विसरूंक गरज. बाबा भयणो, जायते फावटी आमी विसरूंक नाका. जायते फावटी आमी विसरता आनी आमकां जाय ते भाशेन आमी चलता. आज ह्याच शुभ वर्तना मदी देव आमकां दाखोवन करता, हांव तुमच्या जिविताचो धनी. जशें जुआं बातिस्ताक ताणें पाठयलो आपल्या पुताची वाट तयार करूंक, ती भाशेन आपल्या पुताक ह्या संवसारांत तो धाडटा तेन्ना ताच्या जल्माची परब आमी समोरवता तेन्ना आमकां घडये एक उगडास करता. म्हज्या पुताक तुमचे सोडवणे खातीर हांवें पाठयलो. तुमचें कार्य आतां दुसऱ्यांची सोडवणे खातीर तुमी वावरूंक. तुमची सोडवण पयलें सद्या करात, उपरांत दुसऱ्यांची सोडवण करूंक तुमी वावरात. हे जेजूक घेवंक आमी तयार आसूं. उदीक आमची नवसोरणी आमी करता आसतना बाबा भयणो, जेजू येतलो तेन्ना आमी ताका पुर्ती मेळूंक आनी फावो तसलें मन काळीज आमचें सदांच आयते मनान हे जेजूक घेवंक तयार आसूं. कृपा आनी बोड मागुया आनी जें कितें देव आमचे वरवीं विजमितां करता ती आमी नियाळटना देवाक दिन वाचून दुसऱ्याय समें करूंक वावरुया. Yatni kunto somor pita, amchi mona somor puya, atmi kundo toyar kota, kalsa amchi toyar korya, yatni takaros petoita. Ami amchi chin betoya, Kristaro konto kondito, Pio kami aiti sauya, Surki chevon toyar satle, Buktan marung lagi sorya. Kristaro kon bivon satle, amcha atmya dados korya. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सुपुर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सुपुर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सुरवंडाराचो जोल शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर कडेन सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रभाद्यांनी पुरगुटलें. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलो न्ही ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची.
देखून आता देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोरगो टुया, तुझ्या कुसानी पुरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दिसाक देवाची येवजण आमी सहकार करूंक आमी ताचे सहभागी ह्या संवसारांत जावंक तो आपयता. ह्या ताच्या मिसावांत आमी दोन दिसाक हो वावर उत्तेजनान करूंक आमकां देव स्फूर्ती दिता. आमी ही स्फूर्ती घेवन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुदारूंक प्रार्थन आनी मागणें करूंक आमकां शिकयता. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी भक्तीपणान ह्या वेळार उच्चारुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशेन ओतरेकता. आमकां तुजी उतार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका वंदना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिराड कोचे. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना
पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आमची तयारी अदीक जावंक आमी जायते फावटी कुस्वाद ह्यार सगल्यो वस्तू करतात. आमच्या आत्म्याची तयारी आमी करुया. कुमसार आमी बरे भाशेन जावन जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावया. मोदयानीचे रातीचे मीस जातले 11:30 वरांचेर फाल्यां. आनी सोनवारा दिसाक मिसां जातली 2 मिसां. पयले मीस 8 वरांचेर, दुसरे मीस 9:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फाल्यां सकाळीं सदांचे परी 7 मीस आसतलें. गायन घेवया T20. कालके रातींतली फांत्या पोरी तूं मारे उदेताय, मारे उदेताय. आखे पृथ्वीचेर सुर्या मोरी तूं राने पोसोलताय, राने पोसोलताय. धुपावरी तूं तुझ्या गुणाचो दुमदुम शिंपडायताय, दुमदुम शिंपडायताय. तुझ्या पायाशी पोरमोळसायाचो सगळ्याक पावय